कशी हे जाली? जंक्शनच्या खंय तरी एक बायकाक उजो पेटलो. कितल्यांक इन्सिडेंट जालो? हो आतांच अरावंड म्हाका दिसता 9:30 सुमार जाला आसतलो आनी म्हाका कोणी फोन मारलो की हिंगा उज पेटला, व्हिडियोय धाडला. सो हांव रोखडोच पावलो हिंगा. आनीक तो सिग्नलाक थांबलोलो खंय ओनरा कडेन उलयलो हांव. सिग्नलाक थांबलोलो आनीक ऑल ऑफ अ सडन ताका वास येयलो आनी वास येयलो पूण पयल्यार ताणें उजो पेटला. सो आफ्टर दॅट ही गॉट डावन आनी मागीर फायर ब्रिगेडी आपयलें. आमचे फायर ब्रिगेड रोखडे 5-10 मिनटांनी पावले आनीक उजो पालयलो. येयलो तुका न्हू? येयलो मरे? येस सर. हांव उबो रावलो थंयच उजो पेटलो तो. हांव कितें सांगतलो तुका? बरें जालें हांव उबो रावलो म्हणून सिग्नलाक. देव पावलो. हांव पिलार सावन येयलो. पिलार तो देवूच पावलो म्हण येता न्हू. आमच्या पांच लागल्यार पावलो. हय थांबलोलो आहा म्हणून सांग. कितल्यांक सुमार असो इन्सिडेंट जालो एक्झॅक्टली? 9:30 पयलीं मातसो. आणि फायर ब्रिगेड कितल्या वक्तान पावल्या? रातची पयला 9:30 9:30 सुमार येयल्या. गाडी जवळ आणि कितें डॅमेजीस आसा तुजे एक्सेप्ट व्हेकल? डॅमेज काय ना बस गाडी फूल ब्रँड न्यू केल्ली ती गाडी आनी आरटीओन पासिंग करून हाडल्या ती. आतां 4 दीस जाले. आरती बूक पासून अजून मेळोंक ना न्यू पासिंग करून हाडल्या ती.